आज आम्ही आता एक अर्जंट हांगा सगळ्या वेपाऱ्यांक आपयला म्हणून आम्ही आयले हांगासर आमचो शेखर दिवेकर ऑनरेबल चेअरमॅन मार्केटाचो आनी सगळे वेपारी आसा वेपाराचो प्रेसिडेंट आसा प्रेसिडेंट यो काय आणि दरम्यान यो सेक्रेटरी आता अशें ठरला की आम्ही सोमार पर्यंत डिसिजन घेवपाक सोमार पर्यंत मार्केट बंद दवरपाक केल्लें वेपाऱ्याचें आसा की आंबे जावं भाजी काल अकस्मात डिसिजन जाल्या उपरांत आज ट्रक भरून भाजी आयली किमती आंबे म्हणटा ते सगळ्यांक म्हारग आसता हे सगळ्यां कडेन स्टॉक आसा आनी ते सोमार पर्यंत हे सगळे पिड्ड्यार जातले माल पिड्ड्यार जातलो पेरिशेबल आयटम तो म्हणटा आमकांय समजता वेपाऱ्याचें दूख आमकां समजता कित्याक पयलींच गिरायक ना आणि तेतून हे दुष्काळान 13 म्हयनो कसो हे काल बंद जाले आमी आतां अशें ठरयलां की जे चिमलाचे जे वेपारी आसा तेंच्यांनी आपली नेगेटीव सर्टिफिकेट हाडल्या शिवाय हांगा आमी तांकां एलाव करचे ना हेजे सगळे जाण संमित जाल्या आनी तेंचो माल जो कितें आसा तो आमी फालच्यान तांकां फाल्यां परवां 7 ते 12 आमी टायम एलाव केला 7 ते 12 आमची एकूच गेट ओपन आसतली आनी 7 ते 12 तांकां माल विकपाक आमी दितले पूण हेतून चिमलाचे कोणूच एलावड आसचे ना वेपारी फाल्यां सुद्दां आसचे ना आनी फुडें सुद्दां सोमाराक येतले तेन्ना तेंच्यानी नेगेटीव सर्टिफिकेट हाडूंक जाय तेन्ना तेंच्यांनी हांव अपील करता वेपाऱ्यांनी पयलीं वचून चॅक करून घेवचें कित्याक चॅकींग सेंटर थंय दवरला गव्हर्मेंटान आमच्या चिमलात चॅकींग सेंटर आसा फाल्यां सकाळ फुडें कोण जे हांगासले वेपारी आसा तेंच्यांनी आपलें चॅकींग करचें कित्याक तांकां फाल्यां चॅक केल्यार परवा पर्यंत तांकां रिपोर्ट मेळटलो समज नेगेटीव आयलो नेगेटीव येवचो म्हणून मागता आयल्या परत आमकां तांकां फाल्यां सोमारच्यान हांगा तांकां भितर येवंक मेळटलें हें आमी आतां डिसिजन घेतलेलें आसा तेन्ना सगळ्या लोकांक अपील आसा फाल्यां तुमी एक बेगीन या आनी तुमकां कितें खरेदी करूंक जाय ती सकाळ फुडें खरेदी करा आनी तुमी वता म्हणून मार्केटान कोणाची पॉझिटीव ना दोन गोष्टी आहा एक म्हणजे तो तावेरीना जो कोण आसलो पळय तो हांगा आसलो न्हू तो आमकां कन्फर्म जाला पोलिशेन सांगला तो आमी म्हटला तो मनीस न्हू दुसरी एक बायल ती भाजी विकताली ती नेगेटीव मेळ्ळ्या तेच्या खातीर हें आमी 2 दिसांक डिसिजन घेतलेलें आहा की 7 ते 12 मार्केट ओपन दवरपाचें कित्याक लोकांक त्रास जावचे न्हू आनी जो कोणाचो माल आसा पळय तो पिड्ड्यार जावचो न्हू आनी बाकीचे डिसिजन आहा पळय ते आमी मंडे उपरांत आनी प्रत्येकाने आयडी घेवन येवचे हें आमचें रिक्वेस्ट आसा आमकां कोणाचो चिप्पड आसतना आमी चिमला म्हणून आमकां तो चॅक करचो पडटलो इवन लोकल सुद्दां वेपारीक आमी सांगता की प्रत्येकाने फाल्यां आधार कार्ड ना लायसन्स कितें तरी आपलें आयडेंटिटी कार्ड घेवन येवचें जेजेर तुका एड्रेस प्रूफ आसा तो कित्याक आमकां पॅनीक करपाचें ना फाल्यां चुकून मारता कांय जावचें न्ही आमी हें प्रिकॉशन घेता लोकां खातीर पब्लिका खातीर लोक आज 4-5 हजार दिसाक डेली मार्केटान येता विजीट करता ताका कोणाक कितें त्रास जावचो ना म्हणून धंदेकाराच्या दृश्टीने आमी पळोवंक जाय लोकांच्या दृश्टीन पळोवंक जाय ही दोगांचे मदली वाट कशी आमी काडल्या 1-2 दिसान जावन सोमारा मागीर आमचें कितें तें पक्के डिसिजन सारकें जातलें आज जे मेयरान जे डिसिजन घेतल्या तातूंत खुबशे वेपारी आमचे एग्री जाल्लेले आसात आज ह्या मार्केटान सगळ्या तरेचे सगळ्या घरांसून वेपारी येतात तालिगांव येतात दोनापावल येतात करंजला येतात तशेंच चिमलाचे येतात सो आमी आमच्या वेपाऱ्यांक जे कोण चिमलाचे जे वेपारी आसा स्ट्रिक्टली चिमलाचे जे कोण वेपारी आसा तांकां आतांच आमी सांगला आनी फाल्यां सांगतले की जे चिमलाचे वेपारी आसा तांच्यांनी सोमार पर्यंत मार्केटान येवचें न्ही CCPची